नमस्कार. आज फर्स्ट टाइम 3D डिजिटल मॅपिंग राम प्रतिमे वयर आमक डिस्प्ले जाले प्रोजेक्शन आशिल्ले लिटरली गूस बम्स दिवस तसले एक्सपिरियन्स आशिल्ले. सूपर जाल्लें मायंड बॉगलिंग म्हळ्यार तुमी सांगिल्लें कान अशी आसलें एक युनीक जावन आसलें एक ऑडियो विज्युअल एक्सपिरियन्स ते इंडियान मस्त उण म्हाका दिसना अशी हें आसा म्हणूच हे सिंगापूर की विंगड फॉरेन कंट्रीज आसा तांगेल संस्कार अनुसरच एक टेक्नॉलॉजी दाखयता जाल्यार आमगेल संस्कारा बेस जावन अशी एक हायटेक प्रोग्राम फर्स्ट टायम पळयल्या. सुपर तुमी सांगलें कान गूज बम्स मोमेंट. I initially thought only Ram statue is there. So how can many characters of the Ramayana come in this one single statue? But as the show progressed, it was amazing technology put to use, perhaps never seen before in our life. But to convey complex story like Ramayana on a single statue of Ram, which is the highest in the world, was breathtaking. स्वामीजी फ्रॉम वेर खंय तो कोण ते कळना बदलली. आम्ही गंगोळी मल्लेरमठ व्यंकटरमण देवस्थान स्वाम्याल एक इतले एक कल्पना असं म्हणून कळलं आजी कित्याक म्हण आमगेल मठांत वर एकाची आधुनिक युगाचे एक शो पळोवत आसले लाईव्ह जावन पळोवत आसले एक परम सौभाग्य कसं म्हणून सांगला आमकां जे मेळ्ळें आणि प्रथम शो ते इतले अद्भुत दृश्य काव्य जावन आशिल्ले म्हणून सांगल्यारी वर्णनातीत म्हणतना सगळे समाज बांधवांनी एक पटी येवन घेवन हे शो पळोवका एक 20-25 मिनटाचे आसा. स्वाम्यान आमकां एक हे अद्भुत दृश्य काव्याचे म्हळ्यार रामायणाचे रामदेवाक संबंध पळयले सगळे एक चरित्र हे एक 3D मॅपिंग शोन कसं आसा ते दाखयल्लें आसा. आमगेले स्वामे तांकां अत्यंत सानप्राय जलारीची तांगेले विचारधारकी तांगेल आलोचना शक्ती की तांगेल मुखावेले दूरदृष्टी की दूरदर्शित्व की म्हणटाचे आमी हें एक जाणते लोक म्हणटा आमी अनुभवस्त लोक कसं आसा तितले तांगेले दूरदृष्टी एक कॉमन मनशाकिंत 100 वांटेन कसं म्हळ्यार तांणी दूरदृष्टी दवरून आलोचना करताची हें कोणीची कल्पन करूं साध्य जायनाशिल्लें कसं आसा ते रामदेवान स्वाम्याक निमित्त करून घेवन तागेले एक हांगा संस्थानाचे एक वैभव घडोवन घेतला म्हणून आमी लेखताची रामदेवान स्वाम्याल मनांत बैसून हें करून घेतला म्हणून लेखताची. पुराजनान 77 फिटाची प्रतिमा करता आसाची म्हूण पुराजना गोत आशिल्लें जाल्यार तदनंतर ताका संबंध पळयले हें इतलें पुराचें एक वैभव जातस म्हणून सांगलां आनी आमगेल्या जिवितांत आमी स्वता आमगेल्या दोळ्यान पळोवत आसले भाग्य आमकां ते अनुग्रह केले बद्दल रामदेवाक तशींची स्वाम्याक आमी अत्यंत चिरऋणी जावन आसा.